थेंब तुझ्या रक्ताचो हस पृथ्वीक सरगोन दिवच्याक तो पुरो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमियान जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भाऊ भयणीनो, आज आमी खरेंच मातसो पयलो शुक्रार हांगासर आचरण करता. आयच्या मिसाची वाचपां आमकां उपासा विशयंत शिकोवन दितात. कित्याक आमी उपास करचो, ह्या वरवीं आमच्या आत्मीक जिवितांत कितें बरेंपण आमी जोडयेत घे म्हूण. आज आमचो भाव पियूस कास्तिरिनो ताचो 85 वर्सांचो जल्म दिवस आचरिता. तो आमच्या मँगलोर सिटीचो कॉर्पोरेट मेयर जावन आसलो आनी त्या वेळार जायतें बरेंपण सामाजीक आनी तशेंच आमच्या लोकां खातीर केलां. ताच्या भलायके खातीर आनीक देव ताका लांब आवक दिवन दी आनीक मोती समाधान दिवन दी मागया. प्रत्येक जावन ताच्या एका दुवे खातीर निश्याच्या भलायके खातीर मागया. केल्ल्या पथकांची दूख धरया. देवा कडचें बक्षाने मागून आमची काळजां नितळ कर. ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी तयार जावया. हांव पातकी सोपती दळा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसा सांगता. मनान चिंतून, तोंडां उसारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत घेवन सदां समका मरये. सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां तुमकां भाव भयणीनो, सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. कुर्दरा बापा, प्रायश्चित्ताची वाट आमी धांवल्या. त्याच वाटेन दयेन तूं आमकां चलय. ह्या बरी आमचे कुडीची दंडवण खऱ्या प्रायश्चित्ताच्या मनान आनी काळजाच्या भक्तीन आमी आचरिस्यांक. हे आमी मागता आमच्या समेन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे समेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. तमण आसतना बोब मार, तुत्तुरे परी तुजो ताळो उबार. म्हज्या परजेक आपले गुन्यांव परगट कर आनी जाकोबाच्या घराण्याक आपली पातकां आपूण नितीन चलता तें राष्ट्र आनी आपणे आपल्या देवाचें धर्मशास्त्र सांडूंक ना म्हणले भाशेन ती दिसान दीस म्हाका सोदतात आनी म्हजो वाटो वळखूंक आत्रेकतात. म्हजे लागीं ती नितीचे कायदे मागतात.
आनी देवाक लागीं सरूंक आत्रेकतात. तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण उपास करचो? तूं आमच्या प्राजिताची पर्वा करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण प्राजीत करचें? पळया, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचोच धंदो तुमी चलयतात आनी तुमच्या कामागारांक पीड दितात. पळया, तुमी उपास करतात जाल्यार ताचे बराबर लढाई आनी झगडी करतात आनी दाया नासता मुठी मारतात. आज तुमी करतात तसल्या उपासा वरवीं तुमचो ताळो सरकार पावोवंक तुमच्यान जावचें ना. तुमी उपास करतना एका चिवा भाशेन तकली बागयतात, गणयेचेर आनी गोबराचेर आड पडटात. असलो उपास हे रितीन तुमी प्राजीत करतात तो दीस म्हाका पासंद ना म्हणून तुमी चिंतात. असल्यांक तुमी उपास आनी सरेस्पराक मांडटा तसलो दीस म्हणटात. ना, हांव पासंद करता तो उपास वो आनी तिची संकळी मोडा. जुवांचे बांद सोडया, दग्ध सोत्तेल्यांक सुडका दिया, हर एक जू मोडून उडया, भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, घर दर नातलेल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात. तेन्ना पांत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय बेगीनच बरे जातले. तुमचे नितिवंतपण तुमचे फुडल्यान वेताले आनी सरेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली. तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सरेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव हांगा आसा. देवाचें उतार्यें. दुखेस्त आनी कलतें काळीज सरेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. दुखेस्त आनी कलतें काळीज सरेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर. भूकणवळ्या देवा म्हजे गुण्याव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या प्रताच्या कातांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पदकाच्या चिखलांतलो. दुखेस्त आनी कलतें काळीज सरेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजे पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तुजेर वय तुजेरस हांव सुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलें हांवें केलां. दुखेस्त आनी कलतें काळीज सरेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. तुका याज्ञ बलिदानांनी समाधान ना आसल्यार हांव त्यो भेटयतो. ओम बल्यो ओपून दिल्यार तुका नाका. देवाक मानवाते तें बलिदानच एक कलतें काळीज. दुखेस्त आनी कलतें काळीज सरेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. दुखेस्त आनी कलतें काळीज सरेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. Wonder to God, Christ.
बरें सोदा आनी वायट सोडा तेदवा तुमी जियेतल्यात आनी सरेस्पर तुमचे सवय आसतलो. वंदन तुका क्रिस्त महिमे बळीत्राया. वंदन तुका क्रिस्त महिमे बळीत्राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सोफे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तोवळ जो आमचे शिस जेजू सशी येवन म्हणाले, आमी आनी फरिजेव सबारपोटी उपास करता, पूण तुजे शिस उपास करिनात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, ओरेत आपणा सांगता आसता पर्यंत काजाराच्या वोवळ्यांनी दुखेस जावन आशयत गे. ओरेताक तांचे जावन कान वरचे दीस येतले आनी तोवळ ते उपास करतले. देवाचे उतर ये. वखणी तुका क्रिस्त. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आयच्या वचपाचे प्रधान सवाल जावन आसा, आमी उपास कित्याक करचो? हे उपास केल्ले वरवीं आमकां कितें बरेंपण मेळटा? उपास करची रिवाज जुदेवा थंय सुरू जावन आमकां पळोवंक मेळटा. तांच्या समर्थींत 3 संगती ते कर्णस आसात: उपास, मागणे आनी दयाळ करणे. ह्यो 3 संगती आमी ह्या प्राजिताच्या काळार आमी करनासा. आनी हे जुदेव प्रत्येक जावन बाबिलोनांत आसता आसतना, गुलामपणांत आसता आसतना आनी ताच्या उपरांत पाटीन ते जेरुसलेमाक आनी सगळ्या इस्रायलाक पाटी आयिल्ल्या वेळार ते चड उपास करताले, चड मागणे करताले, आपणाची दूख आपणाची सूख ओळखून घेताले, आपणाचे पातक रडोवन आपणाचे जिवीत बदली जाय म्हणून तांकां आशा आसली. आनी हेंच आमी पळयता जुआंव बाप्तिस्ताचे शिशी उपास करतात. आनी जेजूय 30 वर्सां पर्यंत तो जुदेव जावन आसलो, तोय उपास करतालो. आतां ताच्या उक्त्या जिवितांत ताच्या 12 जाणां आपोस्तलां सांगता शिकोवन आजापाकन दुसऱ्या गांवाक, हळ्ळेक, टावनाक वचून शिकोवन दिता आसतना तो उपास करिनातलो. देखून जुआंवचे शिष्य येवन ताचे कडेन विचारतात, कित्याक तूं आनी तुजे शिस, तुजे आपोस्तल कित्याक उपास करिनात? आनी जेजूची जाप कितें जावन आसली, वरेत आसता आसतना वोवळे उपास करिनात. म्हळ्यार उपास करचो उद्देश जावन आसा आमी देवा थंय एकवटच्या खातीर, देवाच्या कुशे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडून देवाक आमचो करच्या खातीर, ताच्या स्पिरितान भरच्या खातीर, ताच्या मोगान आमी भरच्या खातीर. जर तर क्रिस्तचो मोग आमचे थंय आसा, ताच्या स्पिरितान आमी भरल्या उपासाची गरजच ना. देखून पयल्या वचपांत इसाया प्रवेत इस्रायल लोकांक सांगता, तुमी उपास करतात पूण तुमचें जिवीत कसलें जावन आसा? स्वार्थान तुमी भरल्यात, एकामेकाचो मोसर तुमचे थंय आसा, हगी आसा, तुमी एकामेकाक मान पडटात, दुसऱ्यांच्यो खबरो करतात, दुसऱ्यांचे जिवीत पाड करतात. तुमचो तो उपास देवाक मांडटा गे, केदींच मांडिना, ताका केदींच अर्थच ना. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी ह्या दिसांनी उपास करतना 3 संगती करूंक आमी प्रयत्न करया.
पयलें सोम्यानच सांगलें तें बुकेल्ल्यांक खावंक दिवचें. कितले जण बुकेल्ले आसात, जायते आसात. सगळ्यांक आमकां दिवंक साध्य जाता की आमच्या समाजींत न्हयच कुडीची बूक, आमच्या समाजींत दुसरी बूक आसा, आत्मीक बूक आसा, मोगाची बूक आसा. आमच्या समाजींत जायते जण मानसीक पिडेंत कसतात कित्याक तांकां खरो मोग मेळोवना. जावं पुरो आवय बापाय जावन, जावं पुरो तांच्या बायले जावन घोवा जावन, केदळ तो मोग तांकां मेळना गी ते उपासांत आसात. तो उपास आमी करता आसतना वो आत्मीक उपास आमी करूंक शिकत जाय. हें केल्ले वरवीं कितें जाता, आमी आमच्या जिवितांत भलायके खातीर आमी उपास करता. कुडीची ती सोरोप आमी जिरयता. पूण आत्मीक उपास करता आसतना असल्यो बऱ्यो करण्यो करता आसतना आमच्या आत्म्याची सोरोप आमी जिरोवंक जाय. त्या वेळा आमी क्रिस्तांत एकवडटा. दुसरें विणग्यांक पांगरोवन दिवचें. आमचे थंय स्वाभावीक जावन विणगे नांत पळोवंक मेळनात, कितें म्हणी न्हेसोन आसात. पूण थोडे पटीन दुसऱ्याचे जिवीत आमी विणगे करता. तांचे विशयींत पाड उलोवचें, तांच्या कुटुंबा विशयींत आमकां कळीत आसा जाल्यार दुसऱ्यांक आमी सांगचें. तांचें जिवीतच विंगणें करून सोडचें. मेक देम नेकेड, दॅट इज नॉट अलाउड एज डिसायपल्स ऑफ जीसस. आनी तिसरें, हेरांक आसरो दिवचो. जायत्यांक घर ना पूण खंय म्हणी ते न्हिदतात. पूण कसलो आसरो आमी दिजय आमकां दिवंक साध्य जाता. जर तरी ह्या दिसांनी हांव करेजमांत सोरोप येना, ह्या हॉटेलाक वचून जेवण जेयना, ते पयशे खंय येतात? ते पयशे सोऱ्याचे पयशे एका कुटुंबाक, एका शिकच्या भुरग्यांक आमी दिता. जर तांकां आसरो दिता, तांचो फुडार आमी बरो करता. असले बऱ्यो करण्यो आमी ल्हान आमच्या तांके प्रमाणे बऱ्यो करण्यो आमी करचो जाल्यार जेजूची शिकवण ह्या उपासा मरिपात आमी पाळूंक शकता. भुकेल्ल्यांक खावंक दिवचें, विणग्यांक पांगरोवन दिवचें, आसरो नासल्यांक आसरो दिवचो. तसो जेजू आमकां ह्यो बऱ्यो करण्यो करूंक कृपा आनी आदार दिवन म्हणून मागया. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. देवा आमच्या मोगाळ बापा, प्रायजीत कालाचे दंडवनेची आमची ही बली तुका भेटयता. तिचे वरवीं आमची काळजां तुका मानता तसलें कर.
आनी आमच्यो वायट वंदोवण्यो दामूंक आमकां अदीक सुटसुटीत कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमचे काळजा उबारोया. आमीन. सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दीन वासोया. वर्षानी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी सस्ताच्या देवा, सवकणी आनी सतय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वचूंक फावो हो कायदो नितीसोन आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्कांचो गुट संतोशान संभ्रमूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्स हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगानुभुती करूंक आनी आमच्या पेल्याचे सगळे उमेदीन साकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घडिता आमी समरभता. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. ताचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सगळींच्या दरबारां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता तुका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोन सोसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची. त्याच बरी जेवण जाताच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सस्ती कराराची रगत, पातकांचे मुखसाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशा बसत ते वारावतले. हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarta sagod pagotoya. Sumya Jesu, tujhe maran, ami samaramta. Tujhe punan jivan po, ami बापा, जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमी समेजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा,
अख्ख्या पृथ्वीच्या विस्तारल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे आजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणां सोपरून सुदरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मुरये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुजे ती सोपोती भाग्यवंत दर दोतां आनी सर काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदा बापा सबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणे परतून आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवश्यान नात्रेतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सतपातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. स्तुती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमनुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवताचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समियाची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सभे आसूं. एकामेका शांती दिवया. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाव भयणीनो ओजोन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिडी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शिडयेच्या जिवनाक आपयल्ले आमी समेस्त भागी. म्हज्या भितरांचे म्हाका फोव ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
goli kais makaunina somi mozo goli kais makaunina. प्रार्थना कनवळ्या बापा, या पवित्र कुटांत तुवें आमकां वांटो दिलोय. या काळार आमच्या पिडेस्त आत्म्याक तूं काकुळतीन दिताय तें वखद सुपाळ्यान घेवंक आमची मनां अदीक ऐतींक या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवीदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचे ताची आशिर्वादां वतो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची ओडकार. Kushi vortai, Gekore suso, Patlau kermoso, Asat mati kolya, Gote suknya, Purna makasua, Vasti kaca. So she socha kushi vortai ge kurisuso patlau kermoso Moghar putra sove Aukal Maria Shirvadi आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.